5 जून आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वेगवेगळे ट्री प्लांटेशनचे कार्यक्रम सातत्यान दर वर्सा करता. आज टोकन कार्यक्रम आम्ही मंत्रालय आणि सचिवालय ह्या दोन्ही कडेन चाफ्याचें झाड आणि जांब्याचें झाड हांव आमचे WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमचे MLA बाब रेजिनाल्ड आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स, GADचे आमचे सगळे स्टाफ मेळून हेंच्यांनी आज एनवायरमेंट डे हांगासर सेलेब्रेट केल्लो आसा. गोंयच्या समेस्त लोकांक हांव सगळ्यांक आवाहन करता की फुडले येता ते 5-6 म्हयने सातत्यान वेगवेगळे कडेन वेगवेगळी झाडां तेंच्यांनी रावची आणि एनवायरमेंटाची आमी जे म्हणटा कदर करपाक जाय. एनवायरमेंटाची काळजी ही सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. निश्चित रित्या समेस्त गोंयकारांनी क्लायमेट चेंज डे बाय डे आमी सगळे जाण पळयता. क्लायमेट चेंजाचोच परिणाम डिले इन रेनफॉल, पावसाळ्याक डिले जायत आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी क्लायमेट चेंजाची चिंता करपाची गरज आसा आणि एनवायरमेंटाची काळजी घेता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली एनवायरमेंटा खातीर सातत्यान सगळ्यांनी करच्यो. गोंय सरकारच्या वतीन आयच्यान एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान ट्री प्लांटेशनचो कार्यक्रम आमी मंत्रालय आणि सचिवालयातल्यान सुरवात केल्लो आसा.